नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत सगळ्यांक येवकार पळय आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटल्या 11 वर्सांत भारताच्या संरक्षण मळार जाल्ल्या देखदिण्या बदलांचेर उजवाड घाला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारान फाटल्या 11 वर्सांत संरक्षण मळाच्या आर्विल्ल्या कर्णा वांगडाच मेक इन इंडिया आनी आत्मनिर्भरतेचेर भर दिला. ताका लागून भारताचो संरक्षण वाठार भक्कम आनी घटमूट जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशान फाटल्या 11 वर्सांत इतिहासीक परिवर्तन केला अशें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां. केंद्रांतल्या सेवा सुशासनाची 11 वर्सां ह्या विशयावयल्या एका पत्रकार परिशदेंत तांणी देशाची सर्वांगीण उदरगत, डिजिटल इंडिया, जनकल्याण आनी संवसारीक पांवड्याचेर भारताची झगझगीत जाल्ली प्रतिमा हाचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये शुरुआत किया था कोविड के समय में. जब कैबिनेट में ये बात आया, पहली बार 2 लाख करोड़ जाएगा. अगर इतना 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में पहुंचाना है तो मोदी जी ने मेहनत करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा था, खाना तो हमारा यहाँ सफिशिएंट हो गया, चावल धान. तो ये कैबिनेट में जब चर्चा हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कुछ भी करना है मगर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोना चाहिए, हम ये स्कीम लागू करेंगे. और कैबिनेट में आया और हम लोगों ने इसको पारित किया और आज गांव तक पहुंच रहा है. सेवा सुशासनाची 11 वर्सां ह्या विशयाचेर आयज देशभरांतल्या भाजप प्रणीत मुखेलमंत्र्यांची सामुहीक पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली. वेगवेगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री तातूंत वांटेकार जाल्ले. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ह्या पत्रकार परिशदेंत वांटो घेवन फाटलीं 11 वर्सां गोंयच्या उदरगतीचो नियाळ घेतलो. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हेवूय तातूंत वांटेकार जाल्ले. ट्रान्सफॉर्मेशन जेका आमी म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स खूप मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मेशन जर केन्ना जालें आसत जाल्यार तें आतां जालें. पयले फावटी प्रत्येक फावटी तुमकां ह्या 10 वर्सांच्या अमृत काळात दिसून येता. एंड द पब्लीक पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो एंड पब्लीक पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट मेकिंग ऑल्सो. हांवें मुद्दामून मेन्शन करता कारण PPP तत्वाचेर वेरियस प्रोजेक्ट पयले फावटी सक्सेसफूल जावपाक शकता हे माननीय मोदीजी दाखयले. आणि सातत्यान आमी म्हणटा तशें पब्लीक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग हे पयले फावटी सरकाराचो ध्येय आनी उद्देश ह्या सगळ्या बाबतींत आमकां दिसता. आणि ताकाच लागून आमी म्हणटा की अब विकास है, आविष्कार है और नवचार है हे सातत्यान आमकां सगळ्या जाणांक दिसूंक लागलेले आसा. दहशतवादाच्या वाडट्या धोक्याच्या फाटभुंयेर नवी दिल्लींत आयज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड म्हळ्यार NSGच्या वतीन एक उंचेल्या पांवड्यावेलें चर्चासत्र आयोजीत केलां. ह्या सत्रांत दहशतवादा आडच्या आर्विल्ल्या आव्हानाचेर मात करून ते खातीरच्यो उपाय येवजण्यो आंखप आनी त्या संदर्भांतलीं धोरणां आपणावप ह्या विशयाचेर भासाभास जातली. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह ह्या चर्चासत्रांत मार्गदर्शन करता. NSG ही केंद्र सरकारच्या घर मंत्रालया खाला कार्यरत एक खासा दळ आसा. हे दळ दहशतवादा आड कारवायेंत म्हत्वाची भूमिका बजायता. कायदो, सुवेवस्था आनी गुन्यांवांचो तपास हाचे खातीर आर्विल्ले तंत्रगिन्यानाचो वापर करपाचेर गोंय सरकार भर दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या बिट्स पिलांनी शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या स्पॉट द स्कॅम आणि रेडिकल कंटेंट एनालायझर ह्या यंत्रणांची केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी तोखणाय केल्या अशें सांगून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही दोनूय उपकरणां गोंयांत वापरांत आसात अशें सांगलें. पणजे पुलीस मुख्यालयांत आयोजीत एका कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. ये रेडिकल कंटेंट एनालाइजर और स्पॉट द स्कैम, मुझे पता है कि लास्ट जब वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग में ये HM को जब हमने प्रेजेंटेशन दिया था, HM स्पेशली अप्रिशिएटेड फॉर दिस रेडिकल कंटेंट एनालाइजर टूल्स. और इन्होंने किया कि अरे किस बारे में यानी बिट्स पिलाने के बारे में भी हमने बताया. तो दैट इज वन ऑफ द गुड. और हमारे DGP और SP को तभी बताया था दिस रेडिकल कंटेंट एनालाइजर विल यूज थ्रू आउट द कंट्री, ये भी उन्होंने कहा. इसलिए आज रेडिकल कंटेंट एनालाइजर और स्पॉट द स्कैम ये दोनों टूल्स हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं गोवा पुलिस की तरफ से. पूरे देश के लिए इनका यूज
इन फ्यूचर हो जाएगा। पोरणे गोयच्या ICAR संकुलान साऱ्या विशयक बुद्धिमत्ता, अदमास आणि नियोजन या विशयाचेर भारतीय सारे संघटना म्हळ्यार FAI ह्या संघटनेच्या वतीन 3 दिसांच्या कार्यशाळेचे आयोजन केले। या कार्यशाळेक देशभरातल्या वेगवेगळ्या साऱ्या कंपन्यांचे 46 प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। कार्यशाळेचे उक्तावण उदका स्त्रोत आणि सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे हस्तुकी जाले। कार्यावळीक FAIचे महासंचालक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी, ICAR चे संचालक परवीन कुमार आणि शेती आणि सारे मळावेले हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी या कार्यशाळेक मार्गदर्शन केले। Goa has got a population of about 20,000 every year. The students passing out matriculation. Now the intake of the government jobs may be about 4 to 5,000, not more than that. And intake of an industry where youngsters can go could be another 5,000. So 5 plus 5, 10,000. You take another excess figure of a 12, under 2,000, 12,000. What about rest of the students? I mean youths. Where they will go. The only relief and the only way out for them is agriculture, horticulture, agriculture, allied activities of this. And I tell you, in that context, to get engaged the entire youth community of the country, agriculture is a must. And we, all of us put together, it could be agriculture department, it could be your WI department, it could be animal department, all these departments put together, all the stakeholders put together. I think we have to play a great role, a very, very dynamic role. मुरगांवच्या गोवा शिपयार्ड या आस्थापनाचे वतीन भारतीय नौदळा खातीर गस्ती जहाजाच्या सांगाडो उबारपाच्या कामाक भारतीय नौदळाचे वायस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हांचे हस्तुकी सोमारा जाली। 30 मार्च 2023 दिसा जाल्ल्या 6,200 कोटीच्या कबलाती प्रमाण गोवा शिपयार्डान पुरायपणान इन हाऊस डिझायन आणि ह्या जहाजाची बांधणी केल्या। संरक्षण उत्पादन स्वावलंबना खातीर तशेंच तांच्या अटल समर्पणा खातीर संरक्षण मंत्रालय, भारतीय नौदळ आणि भारतीय जहाज बांधणी उद्देगांचे वायस ॲडमिरल स्वामीनाथन हांणी तोखणाय केल्या। या कार्यावळी गोवा शिपयार्डाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश कुमार उपाध्याय आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। देशाच्या हेर भागाप्रमाण गोंयांत लेगीत आयज व्हडा पुनवेची परब बायलांनी व्हडा श्रद्धेन आणि पारंपारीक भक्तिभावान मनयली। फोंड्याच्या गाळशिरे बांदिवडे हांगच्या थळाव्या बायलांनी वर्स पद्दती प्रमाण 700 वर्सां परस अधिक पोरणे आशिल्ल्या वडाच्या झाडाची पारंपारीक पद्दतीन पुजा केली। त्या उपरांत फळांच्या आणि धान्याच्या एकमेकाक दिवन परबी भेटयली। ज्योती किरण चौहान हांणी या पारंपारीक परबेची माहिती दिली। आजच्या युगात जर वटपौर्णिमा खरी वटपौर्णिमा जी कोणती असेल तर आपल्या पतीचं जे आरोग्य आहे ते आपण आपल्या बायकांच्याकडे असतं, कारण आपण किचन सांभाळतो। मग त्याच्या खाण्यापिण्याकडे लक्ष देणं, तो एक्सरसाइज करतोय की नाही याच्याकडे लक्ष देणं, ही मला वाटते खरी वटपौर्णिमा ठरेल। आणि आजच्या प्रत्येक स्त्रियांनी आपल्या पतीचं आरोग्य आणि हे सांभाळणं खूप गरजेचं आहे, कारण वयाच्या 40 नंतर प्रत्येक प्रॉब्लेम चालू होतात आणि म्हणूनच सगळ्यांनी आपल्या पतीच्या आरोग्यासाठी जसं आपण प्रार्थना करतो तसंच त्यांनी मला वाटतंय सगळ्यांनीच त्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।